या वर्सा पॅरिसात जावपी पॅरालिम्पिकात वांटो घेवपी दिव्यांग खेळगड्यांक खाशेलें अनुदान तशेंच एक बरो प्रशिक्षक रोखडोच दितले। तशेंच राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पदकां जिखिल्ल्या गोंयच्या खेळगड्यांक चवथी पयली इनामां दितले अशें आश्वासन खेळा मंत्री गोविंद गावडेन विधानसभेत दिलें। दक्षिण गोंयच्या पुलिसांच्या हातांत फुलां दिवन चोरांनी पुलीस स्टेशनांतल्यान पळ काडिल्ल्याचें वृत्त विधानसभेत आयलें। दक्षिण गोंयचे पुलीस खंय कोणाचेच फोन उबारिना म्हूण बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान मुद्दो उपस्थित केलो। पुलिसांच्या हातांतल्यान चोर सुट्टा जाल्यार गृह खात्यान कारवाय करपाक जाय म्हूण वेन्झीचें म्हणणें। दिवचल तालुक्यांतल्या नागरी आनी गुन्यांवकारी न्यायालय इमारतीच्या स्लॅबाचे सिमिटाचे कुडके पडप चालूच आसा। मंगळारा कोर्टाच्या वरांड्यात सिमिटाचे कुडके कोसळ्ळे। मात दनपारां जेवणाच्या वेळार न्यायालयात गर्दी नाशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना। सध्या हो वरांडो बंद केल्लो आसा। सुलभ शौचालयात गेल्ल्या लोकांकडल्यान चड पयशे घेतले जाल्यार पर्यटन खातें ताचेर कडक कारवाय करतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे विधानसभेत उलयलो। वागातोर दर्याचेर आशिल्ल्या सुलभ शौचालयाची आनी चेंजिंग रूमाची सामकी अवतिकाय जाल्या। तशेंच सुलभ शौचालयात वचपी लोकांकडल्यान चड पयशे घेतात म्हूण आमदार डिलायला लोबोन विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो ताची जाप मंत्र्यान दिल्या। आयतारा पणजे चर्च स्क्वेअर लागीं झाड पडून एक चली सोंपल्या उपरांत पणजे महानगरपालिकेन राजधानींतल्या धोकादायक झाडांचे रान खात्या वरवीं सर्वेक्षण सुरू केलां। रान खात्यान पयलेच दिसा 91 धोकादायक झाडां सोदून काडल्यात। हातूंतलीं 15 झाडां पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ती कातरून उडोवची अशी शिफारस केल्या। पणजे महानगरपालिकेन झाडां सांकळपाचें काम सुरू केलां।
बुधवारा काठमांडू आंतरराष्ट्रीय विमानतळार सौर एअरलायन्स हे विमान टेक ऑफ करतना क्रॅश जालें। ह्या अपघातांत सुमार 18 जाणांक मरण आयलें, पूण पायलटाचो जीव मात वाटावलो। पायलटाक दुखापत जाल्ल्यान ताचेर उपचार सुरू आसात। फुडलो तपास चालू आसा। चक्रीवादळाक लागून फोंड्या, दिवचले आनी मुरगांव ह्या तालुक्यांचेर भरपूर परिणाम जाला। व्हड व्हड झाडां, लायटीचे खांबे घेवन पडल्यात, लोकांची घरां मोडल्यात। सरकाराक तशेंच सामान्य मनशाक भरपूर प्रमाणात लुकसाण सोंसचें पडलां। हे लुकसाण आतां कशें भरप हें हांव नकळो, मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो। पणजेच्या कांपाल इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान बुधवारा सकाळी मांडवी न्हंयत उफेल्ल्या अवस्थेत एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली। ही कूड सुमार 35 ते 40 वर्साच्या मनशाची आसूये असो अदमास आसा। उजो पालोवपी दळान कूड भायर काडली। पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या। फुडलो तपास चालू आसा। वादळी वाऱ्या सयत आयिल्ल्या पावसान मंगळारा सांजे दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत धुमाकूळ घालो। वादळी वाऱ्याक लागून एक झाड लायटीच्या वायरीचेर पडिल्ल्यान एकाच वेळार लायटीचे 7-8 खांबे मोडून पडले। तशेंच खांबे मुखेल रस्त्याचेर पडिल्ल्यान राती उसरा मेरेन येरादारीचेर परिणाम जालो। फाटले कांय दीस पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून धारबांदोडा मोले वाठारांतल्या शेतकारांची शेतां उदका पोंदा गेल्यात। चड पडिल्ल्या पावसाक लागून शेतांची नाशाडी जाल्या, तशेंच तरवोय कुसला। हाका लागून शेतकारांचेर आतां संकश्ट आयला। शेतांची नाशाडी जाली जाल्यार फुडाराक पीक कशें मेळटलें म्हणून शेतकारांक हुस्को। सरकारान नुकसाण भरपाय तरी दिवची म्हणून मोलेच्या शेतकारांची मागणी।
करपी इंडिको आनी एनक्यूब ह्या 2 फार्मा कंपन्यांक कारणां दाखय नोटीसी धाडल्यो. तशेंच सत्र न्यायालयात तांचे आड केशी दाखल केल्ल्याचें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान विधानसभेत सांगलें. खाजगी क्षेत्रांत गोंयकारांच्या नोकऱ्या संदर्भात बाणावलेचो आमदार वेंझीन लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. गोंया भायर रोजगार मेळावे आयोजीत करपी कंपन्यांचेर कितें कारवाय केल्या असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विचारिल्लो. तशेंच गोंयच्या उद्देगांनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय अशी मागणी आमदार विरेश बोरकारान केली. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या भायर येरादारीच्या गचमुड्डेचो विशय युरी आलेमावान विधानसभेत मांडलो. अंडरपास आनी भुयारी मार्गांत उदक भरता, तशेंच सर्व्हिस रस्त्याचेर येरादारीची कोयणी जाता. हाका लागून गंभीर दुयेंतींक घेवन वचपी एम्ब्युलन्सीक वा वाहनाक जीएमसीन पावपाक कळाव जाता अशें युरीन मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिलें. पालकांक फोन करून भुरगीं त्रासात आशिल्ल्याचें सांगून पयशांची मागणी करपाचे प्रकार चालूच आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फ्रॉड कॉल करप्यांचेर कारवाय जातली म्हणून उतर दिल्लें, मात खंयचे कडेन कांयच ना. अजुनूय हे फेक फ्रॉड कॉल्स येवपाचे चालूच आसा. ह्या बनावट कॉलांक लागून पालक आतां वाजेल्यात. कांय दिसां आदीं आमदार संकल्प आमोणकर हांणी फ्रॉड कॉलाची ही समस्या विधानसभेत मांडिल्ली. हाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फ्रॉड कॉल करप्यांचेर कारवाय जातली म्हणून उतर दिल्लें. ग्रामीण उदरगत खात्या खाला दरेका मतदारसंघात 2 कामां पुराय करपाची हमी मंत्री गोविंद गावडेन दिली. आमदार विरेश बोरकारान प्रस्नोत्तरा वेळार हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. ग्रामीण उदरगत खात्या कडेन फावो त्या प्रमाणात मनीसबळ ना. अधिकाऱ्यां कडेन हेर पदांचो अतिरिक्त ताबो आसा. ताचो परिणाम कामांचेर जाता असो दावो विरेशान केल्लो. ताचेर रिती आशिल्लीं पदां कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं भरता अशें उतरूय मंत्र्यान दिलें. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत सुक्तळी मोल्या राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक उडयल्ल्यो कार्बनाच्यो पोतयो संबंधितांनी रातयात काढून वाठार नितळ केलो. व्हडा प्रमाणात कार्बनाच्यो पोतयो उडयल्ल्यान गंभीर समस्या उप्राशिल्ली. गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ली. सुक्तळी मोल्या राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक सुमार 100 वयर कार्बनाच्यो पोतयो उडयल्ल्यो. ह्या पोतयांतले सामान रानवटी जनावरां हांगा थंय पसरायतात. ह्यो पोतयो जर लागसारच्या न्हंयत गेल्यो जाल्यार उदक लेगीत प्रदूषित जातलें. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालून ह्यो पोतयो रस्त्यार उडोवप्याचेर कारवाय करची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्ली. हे संदर्भात थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयले.
सांगेच्या नेत्रावळी पंचायत वाठारांत सरपंच बुंदा वरक हांणी गटार बांदिनासतना 4.5 लाखांची बिलां पास केल्ल्याचो आरोप पंच वांगडी राखी नायकान केलो. प्रत्यक्षांत पळोवपाक गेल्यार थंय गटार अस्तित्वांतूच ना म्हणून राखी सांगता. दुसरे वटेन सरपंच बुंदा वरकान हो आरोप भायर आयलो. गटार बांदिनासतना सरपंचान 4.5 लाखांची बिलां पास केल्ल्याचो आरोप पंच वांगडी राखी नायकान केल्लो. दुसरे वटेन गटार बांदकामात कसलोच गैरव्यवहार नाशिल्ल्याचें बुंदा वरक सांगता. गटार बांदला पूण पंचायत मंडळान थाराव घेतना उमेश गांवकाराच्या नांवा बदला चुकून रमेश गांवकाराचें नांव घेतिल्ल्याचें बुंदा सांगता. मावेन येरादारी खातें सांबाळपाक योग्य ना. तो टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला. देखून ताका बेगोबेग पदावयल्यान काडून उडोवचो. तशेंच 2027 विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक दिवची न्हय अशी मागणी टॅक्सीकारांनी केल्या. बुधवारा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या आवारांत गोंयचे सगळे टॅक्सी चलोवप्यांची बसका जाली. थळाव्या टॅक्सीकारांनी येरादारी मंत्री माविनाचेर तिडक उक्तायली. टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला अशें तांचें म्हणणें. मायना कुट्टरे वाठारांत लायटीची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी बुधवारा वीज खात्याच्या कार्यालयात घेराव घालो. वीज खात्याक लायटीच्या चवकशी खातीर फोन केलो जाल्यार कसलोच प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्याची कागाळ लोकांनी केल्या. ताका लागून जिल्हा पंचायत वांगडी मिशेल रिबेलो हांचे सयत थळाव्यांनी वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो राजीव सामंत हांकां घेराव घालो. मडगांव रवींद्र भवनाक सद्या गळटी लागल्या. सेगीत पडपी पावसाक लागून रवींद्र भवनांतल्या पाय तियात्रीस जुआंव ऑगस्टिनो फर्नांडीस ऑडिटोरियमांत गळटी आनी सगळे कडेन उदक पातळां. ताका लागून रवींद्र भवनांत येवपी लोकांक तशेंच कलाकारांक त्रास जाता. रवींद्र भवनाची स्थिती दिसान दीस वायट जायत आसा. ताका लागून ही इमारत दुरुस्त करपाची गरज आशिल्ल्याचें तियात्र डायरेक्टर पास्कोल दे चिकलीम हांणी सांगलें. मडगांव होली स्पिरिट फेस्ताच्या सोपो कलेक्शनांतल्यान 17.5 लाख लंपास केल्ल्या लिपीक योगेश शेटकार हाचेर मडगांव नगरपालिकेन अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. ह्या चौकशे उपरांत फुडले पावल उबारतले अशी म्हायती मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकरान दिली. मडगांव होली स्पिरिट फेस्ताच्या सोपो कलेक्शनांतल्यान 17.5 लाख रुपया परस्पर आपल्या खात्यांत जमा करून लंपास जाल्ल्या लिपीक योगेश शेटकार हाचेर मडगांव नगरपालिकेन अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. ह्या चौकशे उपरांत फुडले पावल उबारतले अशी म्हायती नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकरान दिल्या.
सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयांत 26 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। फुडले कांय दीस गडगडाटा सयत नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। तशेंच वेगान वारें व्हांवतले, तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। झिका व्हायरसाच्या केसींनी सध्या वाढ जायत आसा। एडिस हे जळार चाबिल्ल्यान ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जाता। तकली दुखप, जोर येवप ही ह्या फाटली मुखेल लक्षणां। पुण्याक सद्याक झिका व्हायरसाच्या केसींनी दिसान दीस वाड जाता। सध्या झिका व्हायरसाचे 35 दुयेंती सापडल्यात। हाका लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। मडगांव घाऊक नुस्तें मार्केटा भायर थर्मोकोलाच्या कोयराचो प्रश्न सुटून सुटना। थर्मोकोलाचो कोयर एकठांय करपाक एक मनीस नेमला। तरी आसतना दिसान दीस थर्मोकोलाच्या कोयराच्यो राशी पातळत आसा। हो कोयर एकठांय करपाक एक सुवात निश्चित करून लेगीत कोण काना मनार घेना। ताका लागून मडगांव नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकारान तिडक उक्तायल्या। आयतारा पणजे चर्चीकडेन झाड पडून एका चलयेक मरण आयिल्लें। ह्याच फाटभुंयेर पणजी महानगरपालिकेन आतां राजधानींतली धोकादायक झाडां कातरपाच्या कामाक सुरवात केल्या। पेडणेच्या तामोसे गवंडीवाडा वाठारांतलो रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान ह्या रस्त्यान यो वच करपी लोकांक बरोच त्रास जाता। ह्या गांवांत वचपी पुलाचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान शाळेंत वचपी भुरग्यांक चिखलांतल्यान वचचें पडटा। तशेंच थळाव्यांक सामानाची येरादारी करप कठीण जालां। ताका लागून संबंदीत खात्यान हो रस्तो चवथीच्या पयलीं आमकां दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।